डान्स बार, नाईट क्लब आणि हेर आस्थापनांक गिरायक हाडपी दलालांक लागून गोयचे नाव पेड्ड्यार जाला। सवलती आणि शिनळकी व्यवसायाचे हायस दाखोवन दलाल पर्यटकांक लुटतात। चडशे दलाल कळंगूट बागा वाठारांत सक्रिय आसात। उपरांत पणजे आणि मिरामारचो नंबर लागता। ताच्या फाटल्यान पाळोळे, कोलवा आणि पोरणे गोंय आसा। स्वतः पर्यटन खात्यान विधानसभेच्या पटलाचेर दिल्ल्या लेखी उतरान ह्यो गजाली मान्य केल्यात। फाटल्या एका वर्सात 383 दलालांचेर कारवाय केल्या। तांकां 5000 रुपयांचो दंड दिला। तशेंच फाटल्या एका वर्सात पर्यटन खात्यान 14.31 लाख रुपयांचो दंड वसूल केला। बेकायदेशीर दलालांचे बाबतीत कळंगूट दर्यादेग पहिल्या नंबरार। उपरांत पणजे, मिरामार, पाळोळे, कोलवा आणि पूर्ण गोंयचो लागता नंबर। फाटल्या वर्सा भितर 383 दलालांचेर कारवाय, दरेका दलालाक 5000 रुपयांचो दंड। फाटल्या वर्सा 14.31 लाख रुपयांचो दंड वसूल। गोंयांत पर्यटकांची हिसबाभायर गर्दी पळोवपाक मेळटा, पूण चडशे पर्यटक गोंया येवन 1 रुपया लेगीत मोडिनात। चडशे पर्यटक बशी भरून गोंया येतात। बसीन येतना हे पर्यटक गॅस आणि रांदपाचे सामान घेवन येतात। तशेंच मेळत हे पर्यटक रांदून खातात। हे फकत कळंगूट बागा दर्यादेगेर पळोवपाक मेळटा। पर्यटन खात्यान फाटल्या एका वर्सात उक्ताडार रांदून खावपी कितलेशेच प्रकार बंद उडयल्यात। कळंगूट बागा दर्यादेगेर उक्ताडार रांदपाचे प्रकार। पर्यटन खात्यान उक्ताडार रांदप्यांचेर केला कारवाय। उक्ताडार रांदून खावपी दरेकाक 2000 रुपयांचो दंड। फाटल्या वर्सात 7,58,000 दंड केला वसूल। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार।